अटाळा म्हणतो एक इस्रायली ड्रग लॉर्ड ज्याचे कडेन ड्रग्स धरल्या आणि ताका आता ड्रग्स धरतकर ताचेर केस जातली. केस जातकर तो गोंयांत उरतलो आनी ताका आमकां दिसता गोंयचो खूब मोग आहा कित्याक खूब तेंप जालो. आमी आमदार जावचे पयलीं आमी अटाळा म्हणचे नांव आयकलेलें. अजून मेरेन हो अटाळा हांगाच आहा. सो अटाळा गोंयांत रावप अटल जालां. बेसिकली अटाळा गोंयचो कसोच वचना. ताका इतलें फेविकॉल लागला गोंयचें आनी अशें ताचेर कितें बारीक ड्रग्स बी सोदून धरून ताका गोंयचो सरकार गोंयांतूच दवरता. ताका डिपोर्ट तो कसोच जायना. ताजे मजगतीं ताका आधार कार्ड दिलां आसतलें, तो कोणाचो तरी मतदार जाला आसतलो, वो तो इन्व्हेस्टर जाला आसतलो, तो इन्व्हेस्टमेंट हाडपी गोंयांत असो बी जाला आसतलो. ही जी सगळी परिस्थिती जी चल्ल्या, ही अंधाधुंदी जी चल्ल्या, ताकाच म्हणटा आमी की आमी हें विकसीत गोंय, हें आतां विकसीत गोंय करपाक अटाळा आमकां जाय अशें जाल्लें आहा. अटाळा अटल जाला आनीक अटाळा आतां ताका कोणें आधार दिले, तो खंयचो मतदार जाला, ताजें कितें चलता, कित्याक ताका इन्फ्लुएन्स खूब आसतलें. हांव अटाळा म्हणटा नांव आमदार जावचे पयलींच्यान वळखता आनी गेले 13 वर्सां हांव आमदार आसा. सो म्हाका दिसता ताजी मूळ गोंयांत बरें भितर पावलां. टॅप रूट ताजें आहा, तो खूब कडेन ताणें टॅप केला आनी ताका गोंयचे कडेन अटूट संबंद जाल्यात, जे संबंदा खातीर ताका ताजेरूच एक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार कळटलें. पूण म्हाका दिसना हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें म्हणून. हें अशेंच बंद जातलें, म्हाका खात्री आहा.